दीस बुडलो, हप्ते धांवले, म्हयने उबले, वर्सां संपलीं, 10 जालीं, 20, 30, 40, 50 जालीं. आपले आज उदेलो दीस बंगरोत्सव असो, तेग कार्मेल प्रादेच्या धार्मीक जिणी असो. 1971 पोदनूर, 2021 मंगळूर. ह्या आमच्या जुबलेवकारांक आनी एपटी जोरान ताळयो पेटोवन उल्हासुयांगी. आनी हें आमचें कार्य आतां आमी सुरवात तांव स्वागत नृत्य फादर चार्ल्स हाच्या कुटुंबाच्या सन्यान थावन. हो अपूर्वसून नाच केला फादर चार्ल्स सेरावो हाच्या कुटुंबाच्या सान्यान फेमिना, वनिशा, वेलिशा आनी क्लॅरिशा आनी एपुटी तांकां ताळयो पेटोवन आमी चोरान उल्हासया. भो अपूर्वचो सुबीत नाच कर्ण हो बंगरोत्सवाचो सुवाळो तांणी मागला. मोगाचे न्हू तेग राय आनी त्या रायांनी हांगासर आज सोबा जाय आसलें, पूण देवाची खुशी तशी जाल्या. फादर जोसे रोड्रिगास आमचो शेजारी कार्मेल सभेच्या गोठ्याच्या फाटल्यान सदशंकर ताच्या भलायके निमती आज ताका हांगासर हजर जावंक साद जावना. ताचे कुटुंबाचे हांगासर आसात तांकां हांव सांगता फादर जोसेचो आमी मस्त उडास काडटा, ताका आज आमी मिस करता आनी ताच्याय जुबलेवाच्या दिसाचे रास रास उल्हास ताका तुमच्या मुखांत आमी पटयता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू. अशें भावन आनी भयणीनो ह्या सोबीत कार्याक कित्याक 50 वर्सां एक सुलभाचें जिवीत न्ही, थंय धार्मीक जिवीत सोम्याच्या शेतांत एक कमिटेड लायफ इज नॉट दॅट इजी फॉर 50 years. त्या देखून ह्या अपूर्वाच्या कार्याक आमी सगळां मोगान आनी भक्तीन गौरवान हांगासर आसा. आनी आमचे सांगता आसात मानाचे आनी घनाचे सैरे जुबलोगारा संगी. आतां हांगासर वेदी आसा रिती सोबोंक जाय ती पुर्ती जुबलोगारांची सर्ती घेवन हेरांक हाती. आय रिक्वेस्ट Reverend Father Provincial to kindly join
the decorator, the jubilarians, and the family members of Father Charles, represented by Mrs. Efrosian Assumpta Seravo Yane Fernandez. सोमांगी आणि फादर जो तावरोची कुटुंबाची प्रतिनिधी मिस जुलियट तावरो आणि हांकां सर्वांक वाट दाखयता कोण ताचो सहायक वडील मानदी बाप लॅन्सी लुईस. जोरान ताळयो पेटोवन तांकां आमी ह्या वेदीक आपोवया. ताळयो इल्लो जोर जायचे, संगीत इल्लें वाजय जाय. आमच्या एफ्रोसीन बायक फादर सिप्रीच्या वय फादर चार्ल्साची मलगडी भयण तांकां जाल्यार तुवें आपयलाय न्ही हांवें येचें म्हणून बऱ्या मनान ती आयल्या. 92 वर्सां प्राय तिका 2 वर्सां आदीं ह्याच वेदीचेर तिका आमी सन्मान केल्लो. हांगासर मीस पेटयल्ले तांच्या कुटुंबांतल्या सैद्या बेसायबान बिशप फ्रांसीस सेरावो आनी त्या उपरांत ह्याच सांगणात ह्याच वेदीचेर ती सोंपताली. 90 वर्सां सोंपता आसतना आजुनूय ते गट आसा. 50 नॉट आउट म्हणून फादर टावरो, बट शी इज 92 एंड नॉट आउट. ती आनी 2-4 थाळयो पेटोवन उल्हास यांगी. देव बरें करूं. मोगाच्यानो ह्या जुबलेवाचे सुंकान हातीन घेतलां आमच्या प्रोविन्शलान. कित्याक आमच्या प्रांतांत एक संप्रदाय भांगरोत्सव प्रोविन्स लेवलार प्रोविन्साच्या प्रांताच्या अंतर आमी संभ्रमसो आनी त्या देखून तांणी तें सुखान हाती घेवचें. पूण असलीं कार्य केदाळे जावचीं ह्या कार्मेल गुड्यार आनी ह्याच थळार हांगासर तो स्टेज घालून हांगासर संभ्रम केदाळे चलता. आनी केदाळे आसता सर्ती ह्या कोविंताच्या वडिलाची सकाळांक स्वागत मागून. पूण आज वडील नवरो जाला तर कोणें स्वागत करचें. फादर चार्ल्स सेरावो जुबलेवकार ताणें सकाळांक आमकां स्वागत करचें आसलें. पूण ताचो उजवो हात ह्या कोविंताचो सहायक वडील हांगासर फादर लॅन्सी लुईस आम्हा सर्वांक स्वागत मागच्याक. देव बरी सांज तुमकां समेस्तांक मुगाच्या याजाक बाबानो धर्मीक भयण्यानो आनी समेस्त धर्मीक भाव भयण्यानो आनी समेस्त थैर्यानो. गौतम बुद्धा अशें म्हणटा तांतीं भायल्यान तावन फुटयल्यार जीव वेता, भितर तावन फुटल्यार जीव दिता. वर्ती कामां केन्नाय मनशाच्या भितर तावन आराम जातात. मगाच्यानो धर्मीक जिविती अशेंच हेरा पासून तूं आपणाकच खाली करचें आसलें. असलें जिवीत देवा पासत आनी पेल्या पासत जियेल्ल्या तेगा फ्रादींचो तांच्या धर्मीक आपोवण्याचो आज भांगराळो संभ्रम. ह्या संभ्रमांत भाग घेवंक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक स्वागत करूंक हांव भोव खुशी पावतां. पयल्यान हांव स्वागत करूंक आशेतां आयच्या कार्याच्या 2 मुखेल व्यक्तींक. कारभारी ते नवोदेक याजक वरी आसा इन ए पॉजिटिव्ह सेन्स. एका वरनी एकलो तालेंतवंत तांच्याच शैलीन आनी हक्कान ते वर्ते. कार्मेल वर्दींत विविध हुद्दे सोबोवन विविध रितीन कार्मेल वर्दीची आनी पवित्र सभेची सेवा केल्ले येतीचे महान सुपुत्र आज बंगराळी बेसांवां मेजतात. हांव स्वागत करूंक आशेतां आयच्या ह्या कार्याचें थीक जावन आसच्या मानादीक चार्ल्स सेरावो बापांक तशेंच जो तावरो बापांक आनी उगडास असो स्वागत म्हणटा आपल्या भलायके निमती येवंक जायनातल्या तांच्या संगती बाबा मानादीक जोसी रोड्रिगास बापांक स्वागत आनी बरो येवकार तुमकां मगाळ भांगराळ्या बापानो. आमच्या 2 घट्ट ताळयांनी तांकां आमी स्वागत करया. आमच्या ह्या फ्रादींच्या भांगराळ्या संभ्रमाक आज अपूर्व व्यक्ती आमचे मदें आसात. आमचोच कार्मेलीत भाव गांवान आंध्र असो पूण आतां केंद्रांत म्हणजे रोमांत आमच्या महावडिलाचो सल्लागार जावन ते आपले मिसां वावर करन आसात. ते जावन आसात भोवमानादीक बाप जॉनेस गोरांटला.
जुबलेवकारांच्या मोगान ते आज हांगासर येवन पावल्यात. तांकां हांगा हजर असलेल्या तुमच्या सुमेस्त जनावी मान आसो आनी मोग आसो येवकार मागता. वेलकम टू यू फॉर डेफिनेटर जनरल फादर जॉनेस कोरांट. जिवान ते दीग उतरां तांची स्वादीक, मोग तांचो अमोलीक, हांसो तांच्यो सोबीत, ते जावन आसात आमचे प्रांतीय वडील भोवमानादीक. आयच्या ह्या सांजेचे बांगराळे कार्य मानून हाडची जबाबदारी तांणी हातीन घेतल्या. आमच्या कर्नाटका गोंय प्रांताचे प्रांतीय वडील मनादीक पियूस सोज बापू, हांव तुमकां मोगासो आनी मानासो स्वागत मागता. तुमच्या ताळयांच्या आवाजाचो हांवें मनादीक प्रोविन्शियल बापांक स्वागत सुस्वागत. हांव स्वागत करूंक अपेक्षितां बाप चार्ल्साची आवय सारकी मोगाची भयण मानेस्तीन एफ्रोझीन सेराव, तशेंच जो तावरो बापांची मोगाची भयण, ताका सर रितीन आदर्सूची आनी सुदांसूची मानेस्तीन जुलियट तावरो, हांकां दोगांयक तुमच्या ताळयांच्या आवाजाचो हांवें मोगासो येवकार. धार्मिकाचें कार्य म्हणटना धार्मीक ना तर ताका सोबाय ना. हांगासर आयच्या ह्या बांगराळ्या संजेर जायते कार्मेलीत फ्रादी आमच्या विविध कॉवेंतां तावन जुबलेवकारांच्या मोगान येयल्यात. तशेंच जायते सैरे याजक आनी धार्मीक भाव भयणी हांगा हजर आसात आनी ह्या कार्याची सोबाय चडयतात. तुमकां सुमेस्तांक मोगासो हांव स्वागत मागतां. आमकां आमचें कुटाम मोगाचें आनी काळजाक लागशिल्लें. तांणी आमचें थंय दाखोवचें बरें मौन आमचें दादोसपण. आज आमच्या ह्या बांगराळ्या फ्रादींच्या संतोशांत वांटेली जावंक तांचे कुटुंबाची तशेंच सर्व सैरीं दैरी इश्ट मित्रां तांच्या मोगान हांगासर हजर जाल्यात. मोगाच्या ओवळ्यान तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. निमाणें कोणाकी सोडी नासता एका सुत्रान काळजाच्या गुंडायेचो नमान आनी येवकार मागून म्हजी स्वागताची 2 उतरां आखेर करता. तुमकां सुमेस्तान परत स्वागत. भोव नाजूक आनी स्वादीक मोवाळ उतरांनी स्वागत मागल्या बाब लॅन्सी. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. फ्रेंड्स, it is a unique and rare opportunity for us Carmelites in this province to have someone representing the generalate itself for the golden jubilee of our friends. I think it is quite prudential and fitting that Reverend Father Johannes Gorantla, the Definitor General, is present with us. He has visitation in Kerala, but he diverted his journey from Andhra. He flew to Mangalore, and tomorrow early morning he will take a flight to Kerala. I think it is fitting, Father, because these two stalwarts in the persons of Father Charles Seravo and Joe Tauro were at the helm of the order at some time of their lives. Both of them rectors of the International College Theresianum, Rome, and then also they have been quite well considered when it comes to the top brass, and we are proud of it. I think it is fitting that the very generalate and the general curia is represented by the Definitor General, Father Johannes Gorantla. We thank and appreciate your presence very much, Father. A very hearty and cordial welcome to you once again, and we all give him a big round of applause. Mogachano. संभ्रम येतेत एक आणि एक, पूण आयज सो दीस प्रत्येक मेळसोना अवकाश अनेक, देखून कातरतात आतां जुबलेवाची केक. फादर जो टावरो आनी चार्ल्स सेरावो, तुमी हांगासर वेजलेर असल्या हेरां मानाच्या सैऱ्यां संगी ही सोबीत जुबलेवाची केक कातरची. केक कटिंग बाय द जुबलेरियन्स. ह्या केकीचे गोडसाण येदोळस आमी साकल्या जाल्ल्यान ती गोडसाण आतां कानांत आनी दोळ्यांत साकोंक अवकाश कर दितात. आमचे देवशास्त्रचे थियोलॉजी ब्रदर्स तांच्या ह्या विशिंग सॉंगा मुखार आनी तें रसलां मानद बाप ऑलविन सिक्वेरा हांणे गायतात आमचे थियोलॉजी ब्रदर्स. येस, हियर वी गो. 3, 2, 1 and 0.
दिसरा माथ्या घातली चिंच रयली तांची देंगी तो कोण मेसरा उल्हासिता बरे मागता जाल्यार तुमी आमकां बेसा मुखासिया तुमचे मिसा बगले तुमच्या आमी आसा जोरान ताळयो पेटोवन या आमच्या भावांक आमी उल्हासुया आनी फादर ऑलवेन थोड्या दुसऱ्या कामान आतां बिजी आसा आनी थोड्या वेळा हांगासर प्रत्यक्ष जातलो अपूर्वपणान ताणें गीत रचलां ताकाय 2 ताळयो ब्युटिफूल विशिंग सॉंग कंपोज बाय फादर ऑलिन सुकेरा sang by the theology brothers. Thank you brothers. मोगाच्या न्हू फादर जो तावरो केदाळाय एक जोक सांगता सांगलो तो मस्त बरें सांगता मात्र आज ताच्या थोड्या जुबले आज जोकांचो गोल्डन जुबली मात न्ही सेंटेनरी जाता आज मागीर म्हाका लंबाडे मेळटलें पूण आतां मायक म्हजेडे आसा जावं ताणें केदाळ एक जोक सांगचो आसा हांगासर मुखार केस ना जाल्यार ताचो अर्थ मस्तो चिंचेंगे पाटी केस ना जाल्यार मस्तो बुद्वंत कहता इंटेलिजंट खंय पूण हांगा मुखारी आनी फाटल्यानी ना जाल्यार दे थिंक दॅट दे आर इंटेलिजंट खंय ते बुद्वंत म्हूण ते चिंतात आतां तुमी सोमाव पळया आनी कोण खंयच्या वर्गाचे म्हूण तुमी सांगा सर्तीक बिबर नोटीस बोर्डार पळया बरें हांगासर आसा एक सुपुत्र विधाना आमच्या पार्लमेंटार आसचे ते म्हूण हांव सांगना तांकां ते सारकेचे सारकें न्हय पूण कोणते जावन सांगयेत कित्याक ते खोटें आयकनात खोटें पळयनात खोटें उलयनात त्या गांवां पैकी 2 हांगासर आसात आनी तिसरो फादर जॉसी आनी 2 जाण सांगाती तांचे सांगात आसले फादर पीटर डेसा आनी फादर लॉरेन्स हे 5 जाण सांगाता शेरवल्ले आनी 5 जाणांनी सांगाता आंगुड्यो केल्ल्यो आनी आज 5 जाण आसात ते वर्तें देवाचें देणें जोरान ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्गां दिवची तांकां उल्हासूचें 5 of them started their religious journey and all the 5 are there. आतां उरल्या दोगांच्यो जुबल्यो 2 वर्सां पयलें वर्सो जालो सर्तीक बिबार ताणीं सती जाय तातूंत कितेंगी घडलां हे ते जाण आज ताचो जुबल्यो आज घडटा आनी उरल्या दोगांचो जुबल्यो 2 वर्सां पयलें ते जालो खंय सर कालें जालें म्हाका सारकें कळीत ना सांगूंक प्रयत्न केल्यार भोवशें हांव चुकोवन पडटलो देखून आतां तांकां बरें मागचो हो सुवाळो आनी बरें दोगांक मागूंक आसा वा त्या गांव मागूंक आसलें आनी दोगांक मागचें म्हणटा आसतना तितकें कश्टांचें कित्याक एकल्याक मागूंक एका बऱ्या तांकां वळखुचे एका व्यक्ती वचून काडयात पूण एका व्यक्तीन दोगांक मागचें म्हण सांगल्यार एकल्यान दोगांयची साळवळ बरी आसून दोगांयकी बऱ्या तरान समजत जाय जाल्लें एक शर्त आसा तर कोणाक वचचें जुबल्यो घरांचो सांगाती 2 वर्सां आदीं हांगासर ह्या वेदीचेर आपणसो जुबल्यो आचार जाल्लो तांचो सांगाती आमचो माजी provincial Manadi Bapa Lawrence Demello is going to be the toast master now to raise the toast for our jubilearians. Over to you, Father Lawrence Demello. मोगाचेनो सुरवेरीस आमचो एकलो सांगाती आज ना भलायकी मागे जगय एकल्याक भलायकीच ना देखून एकलो उणो जाला देखून फादर जोशी खातीर तुमी बसा कार्मेल माया लागीं देवाची जेजूचें बेसांवान दंड बेगीन सुद्दां बरो जावन दी म्हणून ताका डॉक्टरान सांगलां बेड्डा वयलें वचोंक ना 1 म्हयनो राव जगय देखून ताचे खातीर आमी एक नमान बरी म्हणया पयल्या सुवातेर नमान बरी कृपेन बरयले स्वामी तुजे सांगाता श्रेमतार तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो संता मरिये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर उन्नती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन. फादर जोशी हे आमचे समेस्तांचे मागणें खंडीत जावन तुमकां गोंयांत पावतलें कित्याक स्पिरिता मुखांतर ह्या कार्याक तुमी हांगासर हजर आसात म्हूण आमी पत्यता. बोव मोगाळ आनी मोवाळ बाप चार्ल्स सेरावो तशेंच बाप जो तावरो आयचे जुबले वेळार हांगासर वेदीचेर आपुरबायेन सोंपतात आनी म्हाका तांचे विशयांत उलोवंक अवकाश दिल्ल्या आमच्या प्रोविन्शियल बापाचो हांव
हांव देव बरें करूं म्हणटा. पाद्रेबान सांगिल्ल्या प्रमाणे चड उलोवंक जायना. हांवें मोठ्ठें जाता तितलें मोठ्ठें करीत सकय कातरन मोठ्ठें करूंक पळयता. कशें पळय ठेयल्यार वस्तूर कातरता तशें, पूण वस्तूर चड कातरल्यार मोठ्ठें जाता. तशेंच हांवें करीचें पडटा आतां. आमी 5 जाण जॉयन जाल्ल्या वय 1968 जून 14-15 गी म्हणून आतां तिके मातरो जाल्ल्यान तितलो उडास येना खंयची तारीख त्या दाळ जाय. आमी कशें 1 वर्स मुखार गेले आमगे म्हळ्यार आमचें बॅच व्हडलें आशिल्लें, 20 इल्लें चडच आशिल्लें, आनी आमच्या फुडलें आशिल्लें बॅच तातूंत उणें आशिल्लें. देखून आमकां काय जाल्यार म्हणून म्हाका गोत्तू ना. निजाय की म्हाका वचोंक मोल नातिल्लें. ताणें म्हळें वच रे म्हणून. हांव डायरेक्टर वचून सांगलें हाडे आमकां लातीन शिकोवचें न्ही. आमी 2 वर्सां एस्पिरंसी केरळा आशिल्लो. लातीन शिकोवचें ना, तूं थियोलॉजी फिलॉसॉफी येतना लातीन ना, इंग्लिशांत आसतलें, वच म्हळें. मागीर कितें अशें सोदून काडलें गे म्हणून म्हाका कांय गोत्तू ना. तें पुरा सुपिरियरा कडेन विचारचें पडटा. देखून फादर चार्ल्स आनी चार्ल्स आनी जोतावरो फाटीं उरले, कांयच उणें नातिल्लें. पूण आमकां थोड्यांक सुपिरियरांक कोत्ता आसता कित्याक थोड्यांक विनतात आनी ना म्हणून. म्हाका मात्र हांव बेजार आयन गेलो कित्याक कोत्ताय. म्हाका फादर चार्ल्साची आनी जोतावराची सांगात कोण तांकां सोडुचें म्हणून तूं नातिल्लें. जाल्यार आमी सांगाताच उरल्या. इतलें सांगिल्लेंत. आतां मोटव्यान सांगचें तर म्हज्या मागाच्या भावानी पण ह्या 25 वर्सांत फादर चार्लीन 27 वर्सां 27 years he has spent in Rome, whereas फादर जोतावरो जस्ट 10 years. ते कितें गेल्ले म्हळ्यार पयलें शिकोवंक गेल्ले. फादर चार्लीन फादर पेडागॉजी आनी सायकोलॉजी शिकला, तशेंच कावन्सिलींग इंग्लंडान शिकला. ताच्या उपरांत मागीर पाटी येवच्या पयलें ताणें कावन्सिलींग केला आनी फॉर्मेशन कोर्स फॉर रिलिजियसय केला. फादर जोतावरो ताणें 10 वर्सां तातूंत 6 वर्सां ताणें रॅक्टर आनी तशेंच फॉर्मेटर तो जावन आसलो, तरबेती जावन. आंतरराष्ट्रीय आमची कॉलेज तेरेजियानूम रोमांत. तशें फादर चार्ल्स आनीक पयलें तांच्या विशयान ताणें सांगातात उलोवचें, नाजाल्यार एकल्याचें उलोवंक गेल्यार मस्त लेट जाता. म्हळ्यार वर्या कोणजी आसल म्हणटात पळय, बारीक कॉम्पिटिशन तांचे मदें. पयलें जोतावरो रोमाक गेलो, तो फाटीं आयिल्लोच मागीर फादर चार्लीक धाडलो. चार्ली फाटीं आयलो, परतून चार्ली फाटीं गेलो. मागीर पयलें तावरो मागीर परतून तरबेतपणाक गेलो थंय. ताच्या उपरांत चार्ली गेलो. चार्लीन 27 वर्सां काडलीं. ताका बीट करूंक कोणी आसचें ना तितलीं वर्सां. रिलिजियस सिस्टर आसतलीं, ती जॉयन जाल्यार थंयच उरतात. मागीर आमकां फाटीं आपयतात थंयच नाका म्हणून. तशें ते थंय आसून दीत ह्या हांगा आसून दीत मोगाच्या भावांनी भयणी 2-3 संगत्यो हांव तुमकां सांगूंक उडास दवरतां. कितें गे म्हळ्यार रिलिजियस आज पाद्रेबान जोतावरोनी सरमावी दिलो. देखून हांवें आतां सांगचें म्हणून कांय गरज ना. की तांचें बरें जिवीत म्हळ्यार तांचे मदें आसचें तें देवचपण, तांची देख आनीक देवोत मनीस ते. हांव तांचो सांगाती 50 वर्सां आमच्या ह्या धर्मीक जिवितांत न्हय आमी आसोवचें व्हडपण, न्हय आमी आसोवचें सालाम आनी मान, बागार आमच्या त्या सालती आनी संपी जिणेची समकण आनी साल आमी पाळूंक आसा. कितलें आमी सादेगी तितलें आमी वर्ते जावन आसा. तें आमच्या दोगांयच्या जिवितांत म्हाका दिसून येता. रोमांत येदोग आसता आसतना थंय एकलो आमचो आदलो रॅक्टर केरळा आशिल्लो फादर डॉमिनीक फेर्नांडीस. आतां हांवें तो आसा खंय स्पेनांत नावारा प्रॉविन्सांत. केरळा सेंट जोसेफ सेमिनारीचो तो रॅक्टर, आमचोय रॅक्टर जावन आशिल्लो. मागीर ती केरळाची सेमिनरी केरळ बिशप्स कॉन्फरन्साक गेल्या उपरांत तो रोमाक गेलो. रोमान थंय तेरेजियानूम तो रॅक्टर जावन आशिल्लो. त्या वक्ता ताचो 50वां जुबलेव थंय पाद्रेबांनी सेमिस्टरांनी सेमिनरिस्तांनी सांगाता आचरशिलो. थंय हांगाचें बरें व्हडलें कार्य ना.
भाशणां मात्र. आनी तो ताची जाप दितना अशें म्हणटा, पयलें इंग्लिशान सांगता, इंग्लिशान समजता न्हू. फादर वेरी रेवरंड फादर गोरांतला इज हियर. English he spoke in Italian, that our ex-rector of St. Joseph Seminary and Teresian, Father Dominic Fernandez, he is above 90 and living there. He got up and said, I did not find any difficulty in observing my religious life. After all, it consists in 3 vows: chastity, poverty and obedience. And all these 50 years, I was rector and superior. So, as regards the poverty, I had no problem. All the money used to pass through my hand. As to the obedience, I was always the superior and rector. So, there was no problem for me for obedience at all. But as to the chastity, I had very many occasions, but no temptation. Other times I had very many temptations, but no occasion. समजलंय तुमकां? बरें, तशेंच हांवें म्हणचें, हे दोगी जाण पाद्र्याबो खेदाळाय सुपिरियर या फॉर्मेटर सुपिरियर, मागीर प्रोविन्शियल, मागीर आनी एकलो डेफिनेटर. व्हडले व्हडले हुद्दे तांकां आशिल्ले. जाल्यार तांचें जिवीत सादें, संपें आनी सराळ. ते निजायकी आमी तातूंत संतोश पावता. कित्याक हे जावन आसा आमचे पुर्विले पाद्रेबान सांगलें की ते जावन आशिल्ले आमचें प्रोविन्स स्थापीत जाल्लें 1981 मार्च 12. त्या वेळार आमी पुरा तरणाटे, जस्ट एक 3-4 वर्सां व्हड जाल्ली मात्र. मागीर आमच्या फुडले आशिल्ले पाद्र्या आसात, तवळच्या कालार आमकां तितलें सारेचें जिवीत जियोंक नातलें. ही पुरा बिल्डींग आनी कांय नातली. दुबळीकायेंत आनीक त्यागांत साक्रिफिसा निमती आमी वाडुरल्या आनी तशेंच आमी जियेल्या. आनी तातूंत हे दोग जावन आसात निजायकी म्हत्वाचे. कित्याक म्हळ्यार कितेंय करी जे जाल्यार आमच्या हातांत थोडे खास आसा जाय. त्या वेळा खासय नातले. निजायकी मोगाचे न्हू, मस्त कश्टांनी, त्यागांनी, साक्रिफिसांनी आज आमचें प्रांत्य, आमचें प्रोविन्स वयर आयलां. 3 भागार त्या वेळा 3 मात्र आसलीं. आज प्रोविन्शियला कडेन दिसतात जे कितलीं घरां आसात फादर आमकां हांगा? 27 आसात खंय. 40 वर्सां उपरांत, करेक्ट आतां 40 वर्सां जालीं. आनी सगळ्यांनी आमी विविध रितींनी प्रगती जोडल्या. न्हय आमची सकत भागार देवाची बेसांवां आनी ताच्या बेसांव मुखांत आयिल्ले मुखेली वडील आमचो फादर चार्ल्स, तशेंच फादर जो टावरो. दुसरें कितें म्हळ्यार तांचो त्याग असो आनी तशेंच सेवेचो मनोभाव. व्हडले व्हडले हुद्दे तांकां मेळ्ळे. डेफिनेटर जालो, आनी एकलो रेक्टर जालो, सुपिरियर जालो, प्रोविन्शियल जाले. दोनी टर्माक 6 वर्सां. पूण तांचें व्हडपण दाखयनातलें. तुमी पळयता थोडे भटी कहल्याक एक हुद्दो मेळ्ळो म्हणटाना आपूण तोरतो रे तूं कोण, तसलो मनोभाव आनी तसलें नट तें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण हांचे थंय मोगाचें न्हू, हांव साक्ष जावन आसा. तशेंच हे आमचे कार्मेलीत प्रादी तुमकां सांगतले, तांचे थंय तें व्हडपण ना. तांचे थंय आशिल्ली खाली ती सेवा आनी त्याग. रोमान ते आशिल्ले जाल्यार फादर चार्ल्स पयलें 2 वर्सां एक फावटी हांगा गांवाक येतलो. तशेंच फादर तावरो मागीर वर्सा येतालो. केदाळय ताचो पळय एक दोळो आमचेर आसुल्लो. कशें आसा आमी, कितें करता, काय तांकां आनी कितें जाय, कशें हांवें तांकां सेवा करीत. हें पुरा दोगी जाण थंय आसल्यार तांचें अर्दें मोन आनी धन आमच्या प्रोविन्सार आसलेलें आनी ते पयस आसलेले जाल्यार आमचे खातीर ते वावरल्यात. हे निजायकी शाबासकायेची आनी संतोशाची गजाल मोगाच्या भावांनी भयणी. आनी चड लांब करूंक हांव वचना. मस्त तांचे सेगूण आमकां सांगियेत. पूण तुमी ते जाणात, तुमच्याच कुटुंबाचे ते आनी आमच्याच वर्दीचे ते. आतां तांचे विशयांत एक सेगूण हांव तुमकां सांगता.
ते काल हिंग म्हळ्यार मस्त सांगता आसात एकूच लेख ते वरियर दोट जे आसाल म्हणून फादर चार्ल्स आपले तो बॉर्न लीडर. There are some who are make him themselves leaders, but he was always an elected leader. आनी उंचल्याक पावलो मागीर हांव रोमांत आसतना एक बट म्हाका खबर आयली ते दरम्यान आमकां सोर्सायके बटी जनरल चॅप्टर आसा त्या दळा तो मस्त बटी तातूंत गेला आनी एका वर्सा आतां पुराय युरोपांत आनी उदेंतीच्या गांवांत सडापोणी नांत पुरा म्हातारेच आतां सगळ्यांच्या की सड आसचे कार्मेलीत म्हळ्यार इंडियान पाद्री आमचे कार्मेलीत देखून इंडियाचो कित्याक एकलो जनरल जावन वचगी म्हणून उलोवणें तासुल्लें आनी त्या वेळार फादर चार्ल्साकी थोडे वोट मेळ्ळ्यात. तसो म्हळ्यार तसो जाल्यार तो देवान ताका एक वाट दाखयल्ली म्हण येत पूण जाल्यार थंय मेजॉरिटी मेळचे पळय देखून तें मेळोंक ना पूण जाल्यारय तस जाल्यार त्या हंताक तो पावला जाल्यार हे दोगूय जाण मोगाचे न्हू तांचें तें सामपें आनी सरळ जिवीत आमा समेस्तां प्रांत्याक एक मार्गदर्शन दिवन पावला. आनी देखून तो लिडर आतां जाल्यार या कोण तसो ओडील ताणें रिटायर्ड जायचे आहले 70 वर्सां जालीं आनी की एक्टीव फूल एक्टीव खंय धांवता. एक दीस म्हणटा तो फादर लॉरेन्स हांव प्रोविन्शियल जावन आसतना इतलें बरें काम नातिल्लें म्हाका हांव म्हणटालो हांगा आतां चडलो हांवें तें करेक्ट वय देखून तो लीडर बट एट द सेम टायम ही सर्वीस ऑफ ऑल द fathers, brothers and so on. That is great thing of our dear Father Charles. Tauro, Father Joe Tauro, ताचे विशीं सांगचें जाल्यार तो nicely one wise man, more wiser than 3 wise men who came from the east, I think. जाणवायन बरला तो ताचे कडेन खंयचोय एक विशय तुमी विचारा पळया तो ना म्हणून दी खंय ताण ताका ती जाणवा आयल्या खंय ताण ताका तें शिकप आयलां खंय ताण तो शिकला म्हणून म्हाका तज्जाप म्हजो तूं सांगाती तो त्या दळा हांवें एक दीस विचारलें फादर जो तावरो तुमकां कितेंय विचारल्यार तुमकां ताका एक जाप आसा तें कशें मेळ्ळें. त्या दळा म्हणटा फादर लॉरेन्स 80% इज हार्ड वर्क 20% ओन्ली बाय नॅचरली इट कम्स खंय करेक्ट दीस आनी रात तो वावुरता आतां जाल्यार वावुरता. चार्ली पाद्र्या वावुरना म्हणून न्ही तो हांगा सुपिरियर न्ही त्या दळांनी की चड वावरूंक आसा ताका आतां तोय सुपिरियर जावन आसुल्लो गोंयांत घालो ताका थंय ताची भलायकी विबाडली देखून प्रोविन्शलान ताका आतां रिशिवना राणीपुरा थंय दवरला. पेसमेकर आसा ताका ताच्या खातीर आमी मागोवंक पोवा फादर चार्ली की हांगा हृदय गेल्लें सुरी घाल्या दूख राग न्ही खाळी जिल्लें रावून जाल्लें तें आतां समा केलां तें प्राय जातना ही येवची पिडा एक एकल्याक सोमांती हांगा आमी कांय सद्याक कांय कोणी शाश्वत कोणी ना तें तेंचो देखून तुमी आतां हें जाल्या उपरांत खालें विचारप म्हळ्यार तो ना म्हणून दी खंयचेंय जावन दी सायन्स जावन दी सोशियोलॉजी जावन दी पॉलिटिक्स जावन दी स्क्रिप्चर जावन दी एन्थ्रोपोलॉजी जावन दी एस्ट्रोनॉट जावन दीत शे ताका हाल्ली जाणवाय कोणी ना इज ए लिवींग एन्सायक्लोपिडिया फादर तावरो मोगाचे न्हू. आनी हांव चड लांब करिना आयच्या ह्या संतोशाच्या दिसा इतल्या मोगान ताच्या कुटुंबाची सैरीं धैर्य हांगासर आसल्या आयल्यांत तशेंच आमचो गोरांतला पाद्र्या बी हांगासर हजर आसा देखून समेस्त तुमच्या तर्फेन तशेंच आमच्या प्रांताच्या तर्फेन हांव फादर जो टावरोक आनी तशेंच फादर चार्ल्स सेरावोक शाबासकी आनीक तशेंच आमची कृतज्ञता आनी तशेंच आमी ताका उल्हास दिता. Congratulations and God bless you, dear Father Charles as well as Father Joe Tauro. God bless you. फादर जो टावरोको पेस मेकर जाला पर चार्लीक काळजाक सुरी घाल्या म्हणालो फादर लॉरेन्साक सुरी घाल्या काळजाचेर ते कशें गेले खंयचे म्हणून मागीर ताचे विचारा
फादर लॉरेन्स तुमकां आनीक आयकाय म्हूण जालें तुमी इतले मोठे करता पूण हांवें चिंतूना बट गूड भोव अपूर्बायन तुमच्या बोगडां दोगा विशयांत भोव सोबीत रितीन नाजूक रितीन तुमी सांगल्यांत आनीक सांगचें मस्तू आसा पूण हेर सांगतले त्या देखून सगळ्यांच्या नांवान तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा 2 claps टू फादर लॉरेन्स वडोलो फादर लॅन्सीत थोडे बरे शब्द सांगले स्वादीक नाजूक आनी काल म्हणून हांव म्हाकाच सांगता हांव चिंतलें मागीर पळयतना लांब दीग म्हणलो ओ येता म्हाका न्ही प्रोविन्शल म्हणून कळ्ळें हें सगळें कार्य हाची जबाबदारी घेता बाब फादर प्रोविन्शल मानदेक पियूस जेम्स सोज आनी त्या देखून सगळ्या प्रांताच्या नांवी ह्या आमच्या मतबाऱ्यांक आनी ह्या आमच्या मोणयाऱ्यांक फादर चार्ल्स आनी तशेंच फादर जो तावरो तांकां शुभाशय पाठोवन तांकां उल्हास पाठोवन उल्हासाचें उतरां उलयता मानदी बाब फादर प्रोविन्शल Mogacha Jubilee Udarano, Father Charles, Father Joe Tauro, and Father Jossi. I'm so happy that today, in spite of the COVID restrictions, we are here to celebrate your life itself. Father Joe, Father Charles, and Father Jossi, as Father Lawrence said, your life itself was somewhat like the COVID struggle in the initial years of our province. So I'm here on behalf of the province to thank you, fathers. Father Jossi is not present here, but my sincere thanks to him and to you, Father Joe and Father Charles. Just 3 points I would like to present before you. First one is their contact with me, personal contact. Second, their contribution to the province. And third, their personal qualities. In short, first, their contact with me. I joined the Carmelites because of them. How? I was in 7th standard, and the parish priest of Agrar told me one day, one priest has come, go and meet him. But the parish priest had told me, you should join the Carmelites. I said, fine. And that day, on Sunday it was, Father Joe Tauro had come to the parish. And I met him because parish priest told me to meet him. And as soon as I saw him, first time I'm seeing a Carmelite with all the paraphernalia, front, back and everything, with a rosary and all that, Father Tauro had come. He asked me, "Tu amka join जाता येणे म्हणालो." I म्हणे ना हांव तुमकां join जाना म्हणे हांव join जायना. मागीर कोणाक join जाताय? I'm going to be a Carmelite, I said. And that man is very clever. He said, "Konnaki join zanaka, tu Carmelitanga join, amkai join zanaka, Carmelitanga join zamanalo." That is the first contact when I was in 7th standard, and with that I continued. But what happened was after when I was in 8th or 9th standard, Father Joe Tauro went to Rome. I do not know whether Father Joe had told Father Charles. Charles became the vocation promoter. Now, I do not know whether Father Charles had some fear that I will join somebody else. So what did Father Charles? He came to our house and told, before the exam of SSLC only, he brought me here, so that after the exam I may not go anywhere. During my SSLC exam, I studied here, and then soon after, I joined. That time I did not know what the Carmelite life was. But thanks to you, Father Joe and Father Charles, and later in the second PUC, we need to say that I am definitely joining, because first year orientation, first year PUC and second year PUC. Jossi was my director. Look at that early years these people have formed me, therefore I am gratefully acknowledging their contribution. So after the PUC, everybody had to say whether I am willing or not willing. Father Jossi told me already, "Tujha naam already dadla manalo." So all these three have touched me in my early stages of my formation. Therefore, I am here with grateful heart. That's the first thing. Second, their contribution to the province. Father Di Mello, Lawrence Di Mello has amply spoken how their contribution to the province was. In 1981, I was the first batch of this province. I know what are the difficulties. And these were the young priests. We had just 3 houses. And from that time onwards, how these priests, particularly because they were provincials, Father Joe Tauro and then later Father Charles, and also they were in Rome, how they have brought this province up. Today,
I am not standing on myself, but I am standing on their shoulder. They have given me their shoulder. And therefore, your shoulders were very strong, Father Joe, Father Charles, and Father Jossie. On your shoulders I stand, and now the administration of the province is in my hands. How can I forget to thank you in this public forum? My sincere thanks to you on behalf of all the members of the province. We have got 202 members of our province. When our province began, just 34 members were there. Today we have got 202. For the Jonas, in front of you, I would like to acknowledge the great contribution to the province of Karnataka Goa these stalwarts have made. Lastly, their personal qualities, many qualities, all the fathers, Father Wilfred, Father Lawrence has explained. I would like to explain only one quality, that is personal relationship. Bo aptpan mogaso संबंध ह्या तेगा व्यक्तीक मी कोणजे कोणीनात. Father Jossie सगळे आमच्या प्रॉविन्सांत एक आवय म्हणटात. Father Jossie is a mother in our province. खंय कोणी गेले जाल्यार जेवंक ना जाल्यार जॉसीन रांदून दिवचें. That is mother of the province. Father Charles has been always a fatherly figure in the province. आतां जाल्यार कोणी हांगासर येयल्ले कुडले तांच्या फाटल्यान रावून तांकां समाधान जालें की पुरा समा वस्तीक मेळ्ळें ब्रुमा मेळ्ळें की considering every aspect of like a fatherly figure. And for the Joe Tauro has been always to us an elder brother. Always, though he is young in his age, but always has been an elder brother. That maternal, paternal and fraternal relationship, तो संबंध एका कुटुंबांत एका प्रांत्यांत कुटुंबाचो संबंध शिकयल्ले हे आमचे तेग फादर जॉसी, फादर चार्ल्स एंड फादर जो. सो फादर्स, तुमची दोगां भयणी हांगा आसात. फादर तुमची फादर सिप्रिकी तुमी आमकां दिलां एप्रोजीन आनी जुलियट. आज तुमच्या ह्या कुटुंबाच्या दोगांक आमकां तुमी ह्या प्रांत दिल्ल्या वेळार फादर चार्ल्साच्या आवय बापायक हांव मेळोना, पूण फादर जो टावरोच्या आवयक मेळना, फादर जॉसीच्या आवय बापायक वळखता. बाबा पुरबायच्या कुटुंबांत फुलून आयिल्ले कळे सांतीपणाच्या पावंड्यांत आसली आवय बापाय. त्या देखून तुमकां दोगांयक तुमच्या मलगड्यांक आज आमी ऋणी जावन आसा. तें शांतीपण तुमच्या कुटुंबांत असलें ह्या तेगा मुखांतर आमच्या प्रांत्याक आयलां. तुमकां जावं अभिनंदन आनी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. वन्स अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कार्मेलाइट्स प्रेजेंट हियर एंड ऑल द गेस्ट्स, congratulations for the Jossie, for the Chotauro and for the Charles. I would like to congratulate them and honor them on behalf of our province. I request for the Charles to come forward and sit on the chair. And I request the councillors to please come forward. Father George Santumayar, the Vicar Provincial, the first councillor, and for the Deep Fernandez, for the Deep, kindly come forward. For the Prakash Dikunna, I request for the Joe Tauro to occupy the seat, please.
regarding for the Jossi, we have decided I'll be taking these two fathers, Father Joe Tauro and Father Charles to Margaon, and we'll select a day and we'll have our jubilee there, their jubilee there, and we'll be together celebrating the Mass, and we'll be congratulating Father Jossi along with Father Joe and Father Charles. Father, very Reverend Father Jonas Gorantla is with us. I was arranging my program with him to go to Italy because on 10th I have to leave for Italy. And I was arranging the program with him, and he told me he is coming to India, and on 8th he is coming for the pastoral visitation in Kerala in Manjumal province. And I told him I can't come before that because on 6th is the jubilee of Father Joe Tauro, Father Jossi and Father Charles. Immediately said, I will come there. Without any invitation, just he said he will come to Mangalore. And he is present. He had come to Kerala a week ago, and then yesterday he flew to Mangalore. Tomorrow early morning he is going back. Father Jonas, this shows your love for these two friars of ours particularly, and your love for the province. On behalf of our province, I thank you and congratulate you for all your support that you have given in the past 6 years, almost 5.5 years, 6 years, and now I am also in the field, and your support I cannot forget. On behalf of the entire province, I congratulate you, and please accept our shawl as a mark of our respect and thanks. वडोल तांगा उल्लेख केले उतरां वरियर दोरिया आसाल म्हणून आनी ती फादर चार्ल्स आनी तावरोक मात लागू जातली. आतां एकल्या फाटल्यान एकल्या हांगासर मायका मुखार रावन उलयतात, वर्णन करतात. आतां सगळ्यांक सांगा जे वरियर दोरिया आसाल म्हणून फादर लॉरेन्स, ताचे उपरांत फादर प्रोविन्शियल, एकल्या वरनी एकले चड आनी चड विवर ह्या जुबल्या घरा आमकां दिवनूच आसात. भोव अपुरबाचे भोवशा उलोवंक सोडल्यार आणखी जायते जाण आसात तांचें वर्णन करूं म्हणून. भोव संतोशाची गजाल हें जावन आमच्या कार्मेलीत भाव बांदवपण. सगळ्यांक आमकां एकामेकाची मस्त वळख आनी जळक, आनी तें आमचें श्रेश्ठपण, आनी दॅट इज आवर स्ट्रेंथ. Congratulating each other and praising everyone's qualities. Father Jonas Gorantla, the General Councillor, as for you to understand, we come, let's say, General Definitor, he is here, and definitely he is the one who lives very close to the Pope. Pope is in Rome, General and the Definitors are also in Rome. And the Pope has sent a blessing to our Jubilarians. I therefore request Father Jonas Gorantla, our Definitor General, to kindly read the papal blessing and give the blessing to the Jubilarians and speak a few words felicitating our Jubilarians. His Holiness Francis cordially imparts the apostolic blessing to Father Charles Serravo, Father Joe Tauro, and Father Jose Rodriguez on the occasion of their Golden Jubilee of Religious Profession, 1971, 19th March to 2021, invoking an abundance of divine graces and maternal protection of the Blessed Virgin Mary. Congratulations, dear fathers. When Father Di Mello was speaking, I said to myself, he's covering, he's not leaving anything for the rest of the speakers. He spoke everything possible, I think. When I heard that Father Charles and Father Joe Tauro are celebrating the Golden Jubilee, I didn't have, as Father Pius rightly said, I didn't have the second thought. I said immediately, I'm going to be here. Because they are special, not to me alone, not to the province alone, but to the entire order of the Discalced Carmelites. Be it nuns or friars,
I think they both will be the most renowned, well-known religious from India in all over the world. You can ask anyone, Africa or Korea, or go to United States and ask, do you know Father Charles? Do you know Father Tauro? They would say yes. Some of us are hardly known in our own provinces, hardly known in India, but these two people are well known all over the world throughout the entire order. And I am here in a special way representing the order. And I am bringing the special greetings of our very Reverend Father General, because these two friars of ours, brothers of ours, have contributed so much for the welfare of the order. They have given a lot. Yes, our fathers have spoken about their contribution to the construction and well-being of this province, but they have equally contributed to the well-being of the order. Here is someone who had been 12 years a Definite General. So far, no Indian was elected for 2 terms as Definite General. And then he was 11 years from 2003 to 2014 until he was elected provincial. He was the rector of our international college. And here is someone who served the province 6 years as provincial. And there, someone who was rector for 6 years, and I was his student. He was my rector for 1 year in the international college. And who served the province for 6 years as provincial. How can I miss to be present for their jubilee? I'm telling you truthfully, I have never attended so far in my life a Golden Jubilee celebration. I had never been to any Golden Jubilee celebration so far. This is the first time I have come to join this celebration, because I want to thank the Lord along with the entire order, and in particular along with this province, to thank the Lord for having given such authentic religious, leave alone the offices they have held, leave alone the works they have done in this province or the order, their lives. It's very rare to get people of this kind to any religious institute, and their qualities our fathers have already narrated. Their simplicity, in spite of being great people, but they had always been humble and simple in the order. Don't think that Golden Jubilee, they are good, old, maybe they will have very less work. Not at all. If there is anything at the level of the order, always the first name comes to our minds are these people. The other day we needed a member for the commission for our constitutions. Father Joe Tauro was the only only Asian to be part of that commission. Until recently he was helping us, and still he will continue to help us. And Father Joe Tauro, just today I brought him an appointment letter where the Vatican appointed him as an apostolic visitator to one of the Carmelite monasteries in India. That means he is still active, more active than any one of us. So people who are, Father Charles was appointed as an apostolic visitator by the Holy See. That means still they are considered valid and active in the church and in the order. So we are so proud of you, dear Father Charles and Father Tauro, because the order appreciates you so much. I am living there from last 6 years. Of course, in Rome, more than 15 years I am in Rome, and these two friars are always considered great in the order. They're well known. So we feel proud, and we thank the Lord today for having given you to our order. And for your lives, we thank God, and we thank you and your families that have given you to our order. This is a beautiful occasion that we could meet all your family members and thank them in the name of the order for having given your lives, for having given you to our order. And personally, as I said, Father Tauro was my rector, and I have close contact with him from last 25 years. And then Father Charles, being several years in the generalate,
had always been a great support for me, and especially during these past 6 years, me as a definiter and Father Charles as a provincial, he had always been with me. I am young, and whenever I was in need of an advice, the only one whom I could count was Father Charles. So that's the reason that I could not be absent today. And when I told in the general house that I'm going to participate in this celebration, Father General has really expressed his happiness that I am able to be here, and conveyed his special greetings and thanks to both of you, dear fathers. So, Golden Jubilee, but still we pray that God continues to accompany you and give you strength to continue what you had been doing, your lives above all, and then your activities. But your lives, as Father Pius said, had always been exemplary, and we will always appreciate what you are and what you are doing, and always an example for people like us and all of us in the province, to live a simple, authentic, religious lives in spite of what we are. Why I paused was I forgot something. That was I should say a word about Father Josie. When Father Archibald was provincial, Father Josie used to be the superior of Sadbhavana. Am I right, Father? Always, whenever I came to meet Father Archie, always there was Father Josie. Father Pius said he was a mother to us. Certainly still, wherever we go, now he was in Margaon, now I don't know where he is. Last time when I went, he was always like a mother, preparing food for us, and that's all I know about him. Father Josie, immediately the figure of a mother comes to my mind. At this moment, I also extend my congratulations and heartfelt thanks to him and to his family for having given him to our order, and for all that he is and for all that he was doing to this province and to our order. So once again, I sincerely appreciate and congratulate our fathers and wish them all the best and all the God's blessings. And I take also this opportunity to thank Very Reverend Father Provincial, who always welcomes me with extended arms, and to all the members of the province. All of you are so affectionate towards me. All the senior fathers and juniors, all of you are very fraternal to me, and I take this opportunity to tell you that I too love all of you and have always a great appreciation to the kind of formation you have, the kind of service you render to the order. And as I always say, Karnataka Goa province has a special place in the order. We always look at this as a special province. So whenever we need somebody special for the order, immediately what comes to our mind is Karnataka Goa province. So therefore, this is the result of all the hard work done by all our fathers, all our senior fathers. I see Father Gregory, Father Lawrence, and many other fathers, and Father Charles. It's because of their hard work they are what they are today. And really, I remember all their hard work, the previous provincials, Father Dominic, Father Archibald, Father Joseph, and Father Greg. All the fathers, provincials and superiors have done great work to build up this province. So today, this is one of the beautiful provinces in the order. We glorify the Lord for this, we thank the Lord, and we appreciate all your efforts. Once again, thanking you all. God bless us all. Thank you so much, Reverend Father Johannes Gorantla. Your presence and nice words really make a difference this evening. We are very appreciative of the trouble you have taken to be present here and for having spoken very nice words about these two friars of us as well as of our province. Mogachano, Father Provincial English and Ulelo, Father Definite English and Ulelo, एक दोन संगती सकणा इंग्लिश समजालें पण जाल्यार एक कोंकणी म्हाका सांगूंक जाय सकणा मुखार हे दोग जाण आमचे फादर सगळ्या वोट दिवंतच फामाद सगळ्या वोट दिवंत तांची वळख आसा फादर डेफिनेट आतां म्हणलो थोड्यांक आमच्याच प्रांत्यांत आमची वळख इतली आसची ना
पूण ह्या दोगांक आमच्या वोर्डीच्या खंयच्या पोंतार खंयच्या गांवांत ती डू यू नो फॉर चार्ल्स डू यू नो फॉर जो टावरो म्हणटा आसतना सगळ्यांक तांकां वळखतात आनी तें निजायकी शेबास घ्यायचें. आनी विशेश कितें म्हणून सांगल्यार हांगासर जायतीं सिस्टर्स आसात, मेनी सिस्टर्स कम हियर टुडे, स्पेशली फ्रॉम द सायड ऑफ फादर जो टावरो, बिकॉज ही इज रायटींग ऑर ही हॅज हेल्प्ड मेनी सम आय डोंट नो हाऊ मेनी कॉंग्रिगेशन्स 12 congregations to write or rewrite the constitutions. कॉंग्रिगेशनाचें संविधान बरोवंक फादर जो टावरो सुमार 12 कॉंग्रिगेशन कुमोग केल्या आनी आतांय करंत आसा. काळजाक सुरी घाल्या म्हणून आल्या वडोलो पेसमेकर घाला पूण बॅटरी बरी काम करता पेसमेकरची आनी आतांय काम करता. म्हज्या रुमाच्या नेक्स्टच आसा तो शिवानंत आनी दीस रात काम करता आनी मागीर इल्लो व्हडलो आवाज करता न्हिदेंत गोर येताना. म्हाका डिस्टर्ब जायना कित्याक म्हळ्यार दार जमता हांव जावं. आनी एक फादर टावरोचें तशें आनी वोट दित आमच्या कार्मेल वोट देखीक कांय इंडियांतलो कोणी जाय एशियांतलो कोणी जाय जाल्यार फादर टावरोचें नांव सांगतात म्हणून फादराबान सांगलें. फादर चार्ल्स हाच्या पयलें आनी आतांय ताका वातिकन शहरांत न्हू विजिटेटर खंयच्या एका कॉंग्रिगेशनाक कितेंय गरज आसल्यार रोमांतान वातिकनांतान कोणें वचून तांची भेट करची गरज पडल्यार इंडियांत हांगा अशी गरज पडटा जाल्यार इंडियाच्या भायरी फादर चार्ल्साक विसरून आचार्य काडला आतांय काडला. वी आर रियली प्राऊड ऑफ दीस टू पीपल. आनी त्या त्या व्हडलें काम सगळ्या पयस मुखेलपण घेवचें म्हूण सांगल्यार तें कार्मेलितांनी वी आर व्हेरी ग्रेटफूल टू गॉड फॉर हॅविंग बिस्टोर्ड स्पेशल प्लेसीस ऑन दीस टू स्टॉलवर्ड्स ऑफ आवर प्रॉविन्स. वय हांवें आनी किसड केल्यार मागीर म्हजें एक भाशण जाता देखून हांव MC मात म्हाका नाल्यार प्रोविन्शियल कोटी घालता केदाडाय. नाव आय टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी फादर जो टावरोन आतां आसचें ऋषिवनांत देखून आमी ऋषिवनाचे 5 जाण फ्राद हांगासर आसाव. आमचो मुखेली आनी थांडेली फादर आर्ची सांगाता फादर जॉन फादर लॅन्सी हांव आसा आनी फादर टावरो आमचो सांदो जाल्ले वरवीं आतां आमच्या कम्युनिटीच्या नांवान फादर जो टावरोक सांगाता फादर चार्ल्साक शेलो पांगोवन फुलां दिवन आमी उल्हास करूंक अपेक्षीत हांव. फेलिसिटेशन्स बाय द ऋषिवन कम्युनिटी टू द जुबिलेरियन्स. बरें वडोलता उलयता आमी आनी ते वगेत बसून आयकून आसात. आज निजावनी काळजाचे बोगणां बरोवन आसचें तांच्या काळजांत आनी सुरी गेल्यारी बोगणांक कांय मार पडोवना आनी भितर पेस पेकर बॅटरी आसल्यारी ती आनी चड चार्ज जाल्ली बोगणां आनी सडत आसतली. देखून पयलो अवकाश फादर जो टावरो. फादर जो टावरो टेक्स ओवर द मायक टू एक्सप्रेस हीज सेंटिमेंट्स. वेळ उतरून येता देखून चड हांव लांबोवंक वचना. म्हजी बोगणां इतलींच. धन्य देवाक इतलीं 50 वर्सां जियोंक ह्या बागी वर्दींत म्हाका दिल्ले हो अवकाश ताका आभारी जावन आसा. कित्याक ल्हान आसतना हांव जल्माच्या हॉस्पिटलांत हांव कांगराडी हॉस्पिटलांत हांव घरा व्हरतना हांव बेंदूरकार मायक एक मम्मीक एक संवय आसली. पयलें घरा येच्या पयलें भितरले मातुरीच्या कोळ्यांत इगर्जेंत आमकां
आल्तारी कडेन दवरून मागीर व्हरताली आनी सिस्टर लतिशा म्हणटाली तेंची की तिणें म्हाका हातान धरून आल्तारीच्या मुळान दवरलें आनी थंय तांदूळ करून परत्यान मायच्या हातान दिल्लें. त्या घडयेक हांव कार्मेल दन्स म्हूण म्हाका देवान दवरलें म्हूण दिसता म्हाका. आनी त्या देखून आनी एक कार्य म्हळ्यार हांव 9th स्टँडर्ड जाल्ली म्हूण दिसता. 10th वेळार हांव बोकरी आसलो म्हणून म्हज्या भयणीन तुका बोर्डिंगान दवरतालें म्हणून वचून हांगा बोर्डिंगान दवरलें. हांव पदवा इस्कॉलाकूच येतालो आनी SLC जाल्या तक्षणा म्हाका दुसरें बोगाप कसलेंच नासलें. कित्याक हांव न्हीद दिल्ल्या वेळार राती फादर हांगा मागणें करून कथा करचें आयकतालें म्हाका रातया भाशेन. आनी म्हाका एक दीस तांची संगी आसा जंय म्हणलो एक म्हणली आशा उबसारली म्हजे थंय. म्हाका इल्लेशें लातें म्हळ्यार इगर्जेंत बेंदूर इगर्जेंत आसतना हांव विगारांक लागीं आसलो. इल्लें लातें बस इल्ली कोत आसली म्हणजे बाय हार्ट आल्तार बुको जाल्ल्या त्या वेळार रातें आसलें. आनी त्या देखून म्हाका ती आशा जाली की हांवूय तें कथार म्हणून एक फादी सांगी म्हणून. त्या देखून कसलेंच घडाय नासतना फकत 14 वर्सांचो भुरगो हांव त्या वेळार म्हाका 4.5 वर्सांचेर इस्कॉलाक घाल्लो आनी 14.5 वर्सांचेर हांवें SLC मूख दिलें आनी 25 वर्सांचेर म्हाका वर्दी मेळ्ळी. सगळीं वेगळीं जालें. आनी त्या देखून आज 50 वर्सांच्या उपरांत आनी त्या देखून हांव देवाक अर्कां दितां आनी तुका समजता म्हाका आदार दिल्ल्या एका अनेक वटेनी जावं ती कुटुंबाची म्हजे आवय बापायक प्रत्येक तरान आनी सगळीं एका आनी एक वटेन तुमच्या आदारान हांव आसा. कितें जावन आसा तें तुमच्या आदारान ताका ऋणी जावन आसा आनी तुका समजतांक देव धराळ आशिर्वाद दिवं दी. आनी म्हाका सांगता तें बरेंपण तुमचे नांवी हांव इगर्जमतायक आनी सगळ्या लोकांक करूंक फाटीं फुडें नासतना मुखार पडोवन करूंक हांव म्हाकाच हांव निर्धार घेतां आनीक ताकता तें म्हजे जिणे मुखार कितले दीस आसात म्हणून हांव नेना पूण हर एक दीस जिजू बसून करसूंक हांव निर्धार घेतां. तुका समजता देवाचें बेसांव आनी देव बरें करूं. फादर चार्ल्सान चिंतलें फादर टावरो मस्तो लंब उलयता कोण ना म्हणून देखून ताका पयले चान्स दी म्हणलो. आतां पळोवंक गेल्यार पयले चान्स फादर चार्ल्साक तो दिजे आसलें म्हणून. पूण आतां फादर टावरो हांव परतो पेस मेकर म्हणटा म्हणून बेजार करनाकात. फादर टावरो ताची एक एक्सप्रेशन आसलें तो म्हजो डायरेक्टर जावन आसलो वोकेशन म्हणून हांगासर सदान मार केल्यात ताणें विचारचें आसलें सवाल तुजे खाळीज बारे फांटला रे म्हणून म्हज्या सांगात्याक. आनी आमकां सगळ्यांक एक पटी तें कोर्टान दिमी गेलेली कित्याक म्हळ्यार ताचें परमिशन आसलें आमी खेळले म्हणून वॉलीबॉल. आतां कोर्ट ना करका हांगासर फादर टावर उलोवन आसतना म्हजे लागीं अशोक आयलो फादर चार्ल्साचो खाला म्हणजे भाऊजी या नेव्यू इन लॉ सगळ्या कुटुंबाची सांगाता येवन आतां फादर चार्ल्साक एक ल्हानसो सन्मान करूंक कशें व्हरतात. सो इट्स द चान्स फॉर द फॅमिली फॉर द चार्ल्स सेरावो टू प्लीज कम फॉरवर्ड अँड ऑफर द फ्लावर्स अँड वॉट एवर यू ब्रॉट फॉर हिम. गळाय केन्ना बेगी वटून येयात.
सांगाता फादर टावरोच्या कुटुंबाच्यांनी दया करून मुखार येवचें आनी तुमी ताकाय सन्मान करचो. हजार असल्या समेस्तांक देव बरी सांज देव. हांव जुलियट फादर जोची बहीण. हें कार्य आयोजीत केल्ल्या प्रोविन्शियल आनी समेस्त कार्मेलितांक म्हज्या कुटुंबा तर्फेन हांव आभारी जावन आसा. म्हज्या बाबाचे रिलिजियस बेसाचे बंगरोत्सवा संदर्भार कुटुंबाचे तर्फेन ताका उल्हासूंक हांव खुशी पावतां आनी तशेंच फादर चार्ल्स आनी फादर जॉसी आमच्या काळजांत उल्हास पाठयता. आमच्या आवय बापायच्या 8 भुरग्यां पैकी फादर जो पांचवो देवबिरान तिच्या कुटुंबांतल्यान सहज म्हणल्या बरी ताणें रिलिजियस बेस मिसताना आपणाच्या 14.5 प्रायर कार्मेलितांक जॉयन जालो. ताका ल्हानपणांतल्यान पाद्रीपणाची मस्त उर्बा आशिल्ली आनी तशें तो ल्हान आसतना 4-5 वर्सांचो आसतना ताका मीस पेटोवंक मस्त खुशी आशिल्ली. पोरनो एक व्हडलो वस्तू असो कुटको आपल्या भुजांचेर घालून कोण भुरगीं फ्री आसात तांकां बसोवन एक कदेल तशें मुखार दवरून आल्तार करून तो मीस सांगतालो. आनी तशेंच इल्लोसो व्हड जातच घरा गोरवांक भात्यान हाडिल्ल्या बैलाच्या गाडयेर बसून मार्गा पर्यंत खाली गाडी वतन येतालो. ताका आमी सदां गाडी पंदरी आमी मुनशे आशिल्ले टीज करून. शेजाऱ्यांक मोगाळ बेंदोरी गरजेन खालतो आल्तार सवक तशेंच घर बेजमेंताक वेच्या या मोहन बेजार करून पेच्या पाद्याबा सांगता वेचें ताका बारीस दादोसकाय दितालें. त्या देखून म्हण दिसता त्या वेळार बेंदूर फिरगजेंत ताका वळख नातलें घर या कोण खंय रावता म्हण ताचे कडेन विचारल्यार तो सांगतालो. रिलिजियस बेस मिन्स तसो देवाच्या सेवेक संपूर्ण तरान आपणाक कसो भेटयलो ताणें ताका घरा येवंक वेळच ना म्हणून आमकां शीण आसलें. बुधवंत देवान ताका दिलें आनी एक देणें. देवान ताच्या कुटुंबाक आमकां सोण घालूंक ना बगार देवान तशा 1000 बेसांनी आमचें घर बोडलां. त्या खातीर देवाक अर्गां दिता. मोगाळ भावा आज तुज्या बेसाच्या बंगारोत्सवाच्या संदर्भार हांगा 1000 जाल्यार तुज्या कुटुंबाचे सांदे तुका उबे घालून उल्हास दिता आनी तुजेर आनी हेर प्राध्यापकाचेर देवाचें दराळ आशिर्वादां पडोवन दी म्हूण मागता. तुमच्या मुखल्या कामाक देव तुमकां उजवाड आनी मार्गदर्शक जावन दी म्हूण आशयता. Congratulations Father Joe, Father Charles and Father Josie. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सोबीत उतरांनी भावाक आनी भावाचें गुणगाण केलां भयणी जुलियटान. आतां तांच्या फुलांचो थोरो दिवन तांचे उल्हास तांकां पाठयतात. आमच्या थाळयांच्या आवाजान तांकां सांगात दिवचो. तें बॅकान घे फादर मागीर हांव व्हरतां मागीर. Thank you, Juliet, for telling us that Father Joe was interested always to join the parish priest to go for the funeral and for the house blessing. काल म्हणून सांगित की मोज्या म्हळ्यार भयणी सकलो पळोवतो बारीक केदाळे मोरनाच्या मिसायच्या म्हळ्यार ताका बार इंट्रस्ट. काल एके म्हणून सांगल्यार मागीर कापी आनी बिस्कीट मेळटा म्हणून. तशें पाद्राबाची कापी आनी बिस्कीट मेळटा म्हणून की मोरना गेल्यार आनी गर्भेजोडा गेल्यार ह्या बोंड्याचे उदक पियल्यार केर केल्लेशें उरता न्ही तें काय मेळटा म्हणून न्हय की जावं दी. बरें भुरग्यापणार आमी सगळ्यांनी ते अनुभव केल्ले आसा. आतां अवकाश ह्या कोयंताचो वडील आनी जुबल्योगार मानदीक बाब चार्ल्स सेरावो हांकां तांच्या काळजाच्या गुणांची बोगणां उचारूंक. ओवर टू फादर चार्ल्स. Father Joe, Reverend Father Johannes, Reverend Father Provincial Pius, fathers, sisters, and Father Joe's family members, friends and invited guests. आमचो जुबल्यो आज 50 वर्सांचो आमी संपता. पूण आमची देवापणीची चरित्रा सुरू जावन 53 वर्सां जालीं. आमी ह्याच कॉवेंतां धांवन 5 जाणां केरळाक गेल्या. सकाळीं थंयसर पावल्या आनीक 2 जाणां कितें जालें म्हणून येदोळ जायकलें आनी आमी 3 जाण उरल्या. आनी त्या गांचो जुबल्यो आमी सांगाता करी जाय आसलो. पूण
पाद्र्यापाचे पांय तितले बरे नात देखून फादर जॉसी आमचे सांगात ना ते केशे बेजार भोगता देख कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळे सांगातच आशिल्ले आमकां पयलें प्रोफेशन आमी सांगाता केलें निमाने आंगोन्यो आमी सांगाता केल्यो डायकनेट ऑर्डिनेशन आनी जायते फाटी ज्यो टावर म्हणटालो आमी सांगाता मरचें नाका म्हणून ताणें 2 फावटी ट्राय केलें ह्या 6 वर्सां मागीर भविश्य जुबल्यो आसा म्हणून पाटीं गेलें आतां म्हज्या 10 वर्सांच्या ह्या तरबेते वेळार कितें घडलें मोटव्यान सांगूंक हांव आशेतां म्हजी 10वी जाल्या उपरांत हांव हांगासर एक कॅम्प आशिल्लें त्या कॅम्पाक आयिल्लो आनीक म्हाका कोणें हाडलें आमच्या शेजारचो एकलो ह्या बोर्डिंग हावजांत आशिल्लो तो पाद्र्याप जावंक म्हूण आयिल्लो ताणें म्हाका आपण हाडलें आनी कॅम्प जालें 3 दिसांचें ताचे उपरांत थंय एक कर्फ्यू आशिल्लें हांगा मुस्लीम आनी हिंदुआ मदें देखून कर्फ्यू आशिल्लें 144 खंय वचूंक जावना काळोखार देखून हांगा येवन पावल्या आनी हांगाच्या पाद्र्याप म्हणटाले आनी तांणी चिंतलें हांव कार्मेलीत जावंक आयलां पूण तें कॅम्प जाल्ल्या दिसच हांवें निर्धार केलो हांव कितें जाल्यार खंय गेल्यार हांव कार्मेलीत जायना पाद्र्यापी जायना म्हणून पूण तांणी म्हाका बरें हांगासर जेवण दिलें आनीक हांगाचे बरें कशेचे आंबे दिले आनी दुसरी सकाळीं येता आसतना हांगासर प्रोविन्शियल एकलो केरळाचो थियोपीन म्हूण आशिल्लो ताणें कोण ताणें बेंतीन दिली तें म्हाका बरें लागलें पूण मतींत घट्ट निर्धार केलो हांव खंडीत जावन पाद्र्याप जायना हे म्हाका कशें म्हणी संपणाव पळयतात म्हणून मागीर एक पाद्र्याप घरा येवन म्हाका आपण हाडलें आनी 15 दीस हांगा दवरलें त्या वेळार हर एक दीस हांवें निर्धार करचो हांव पाद्र्याप मात जायना दुसरें दीस चिंतून आशिल्लो पूण निमाणें हांगा जावन एका दिसा पयलें हांव चपलांत हांगासर ह्या चपलांत मागता आसतना म्हाका एक कठीण बोगनां आयलीं हांवें कार्मेलीत जाय म्हणून आनीक म्हाका आपण हाडल्यार कितें जालें तो वचून म्हज्या काजिना कडेन काजा जालो आनी हांव हांगा उरलो आनी आज म्हजें प्रोफेशन आमचें प्रोफेशन जावन 50 वर्सां संपतात आनी ह्या दिसांनी ह्या 10 वर्सांच्या म्हज्या तरबेतेंत 3 फावटी म्हाका कठीण बोगनां आयलीं पाद्र्याप जावचें नाका म्हणलें एक पयलें आमी केरळा पावल्ल्या वेळार थंयसर आमी गेल्ले तक्षण सकाळीं बरो पावस येतालो जुनांत आनीक ते सेमिनरिस्ट आमी 22 पयल्यान आसले आमी 5 जाण 27 जाण आनी ते सेमिनरिस्ट दोबे मुंडू आनीक दोबे शर्ट घालून इगर्जेक येताले आमी भितर येताना ते इगर्जेक येताले हांवें चिंतलें हे मुस्लीम हांगा कितें इगर्जेक येतात म्हणून आनी तांची भास ही मळयाळम ते मापल्यांची भास उलयतात म्हणून हांव चिंततालो पूण ताचे उपरांत म्हाका भोगलें आंचोट म्हाका जिवंक जायना आनी थंयसर सदांय शुक्रार सोड न्हू हर एक दीस बेपाचें मांस आनी चपाती ते आमी बिफाचें मांस खावंक ना आनी चपात्यो कश्ट अशें चिंतून हांवें 2 दिसांनी निर्धार केलो पाटी येवचें म्हणून पूण आमकां आपूण येयल्लो पाद्र्याप थंयसर नातलो तशें आनी एका पाद्र्याप सांगलें थोडो तेंप राव म्हणून तशें रावलो मागीर ते दीस पाशाल जाले ताच्या उपरांत परतून 3 वर्सां उपरांत नवी शेटेंत म्हजी पयली आंगोनी करच्या पयलें आनी एक फावटी म्हाका 10th आयलें हें म्हाका समान जाल्लें जिवीत न्हय हांवें सोडून वचो जाय म्हणून देखून वचून हांवें सांगलें आमच्या नवीस मास्टरा कडेन आनी तो म्हणलो हें जेवणसाराचें ताळणी तूं बरो भुरगो तूं पाद्र्याप जावया तुका तूं राव म्हणून थंय रावलो ताचे उपरांत देवकन्याची वोट जाल्या उपरांत परतून म्हाका भावार्था विशयांत मस्त दुबाव आशिल्लो आनीक मस्त तेंप हांव कसतलो त्या वेळार पूण निमाणें देवान म्हाका एक उजवाड दिलो आनीक आज हांव याजाक आनी तशेंच रिलिजियस जावंक पावलो हें पटलें जिवीत पळयत आसतना आनी कितें म्हज्या हातांनी करूंक जाल्लें पळयत आसतना हें खाली देवाचेंच आशिर्वाद म्हजी जानवाय म्हजी सकत कांयच ना देवानच एक फावटी तो निर्धार करीत जाल्यार
तो खंडीत जावन आमकां पोंताक पायता वांगड्या वाटेनी आमी चल जंय पडटा पूण निमाणे खंयसर आमी पावो जागे थंय तो पावयता देखून पयल्या सुवातेर हांव देवाक अर्घ दितां सर्वेस्परा देवान आमचेर म्हजेर आनी म्हज्या संगातेचेर ताणें ओतुल्ल्या सोर देण्या खातीर आनी सांगातच हांव उपकार बावडटां फादर प्रोविन्शियल असो वो जिबल्यो खर्चो की नाका म्हणून आमकां दुबाव आशिल्लो कित्याक कोविडाच्या ह्या दरम्यान सबार रूल आयिल्ल्यो ह्या दिसांनी मिसां सांगून नजो फंक्शन करूं नजो म्हणून पूण तक्षण ताणें एका पुलीस इन्स्पेक्टर ताचो एक इश्ट आसा ताचे कडेन उलोवन JR लोबो कडेन उलोवन ताणें निर्धार केलो घट मौन केलें आनीक ताणें डिसायड केलें तुमचो जिबल्यो आसा करी जाय म्हणून आनीक ताचें सोर मेलपोन ताणें हाती गेलां देखून फादर जेम्स पायस तुका देव बरें करूं आमी सकट तुमकां देव बरें करूं म्हणटा I must thank you, Father Johannes. I have not seen any definite or general going for these kind of functions. For me, it is very strange that you are here. But your love and your concern for us is great. You spend only one day with your aged mother. You are in visitation. The Orissa Dasullo. आता केरळा वचूंक ताका ऑफिशियल विजिटा खातीर आयला खाली 2 वरांचे फ्लायट काडून काल राती आयला आनीक फाल्यां पंत्यार तो वेता ह्याच कारणा खातीर तो आयला देखून आय सिन्सियरली थँक यू फॉर युअर प्रेजन्स एंड युअर एनकरेजिंग वर्ड्स एंड युअर ऑल युअर सपोर्ट एंड हेल्प वेन आय वॉज प्रोविन्शियल एज वेल एज टू द प्रॉविन्स हांव उपकार बावडटां म्हज्या कुटुंबाच्या सोर सांद्यांचो आनी तशेंच ज्यो सांगाता ज्योच्या आनीक जॉसीच्या कुटुंबाचो कित्याक त्या कुटुंबाच्या सोर सांद्यांनी आमकां मोग दिला बाबार्थान आमकां वाडयलां आनीक तुमी देखी बंद जावन आसल्यात आनी त्या वरवीं देवाचें बी आमच्या काळजांनी पडून आज आमी ह्या जाग आनी रिलिजियस जावन पावल्या देखून देव तुमकां दाराळ मापान आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा तशेंच हांव कारबावडटां सक्कड ह्या जागांचो सबार सक्कड आमच्या कोवेंदा जावन आमकां 27 कोवेंद आसात इंडियांत सगळ्यांनी सक्कड कोवेंदा जावन ह्या जागा आयल्यात आज ह्या सेलेब्रेशनाक तांचो आनी प्रत्येक जण आमच्या कम्युनिटी पाद्रेपांचो आनीक ब्रदर्सांचो हांगासर तांकां एग्जाम आसा जाल्यार हांगा नितळ करचें ऑर्डर करचें तांणी केलां आनीक हांगा आमी कोवेंतांत 32 मेंबर्स आसा आनीक म्हाकाय तांचे जावन जायतो सहकार आनी उत्तेजन मेळटा म्हजें काम सुलाभ जालां तांकां आज काळजान हांव उपकार बावडटां तशेंच आमचे OCDS मेंबर्स आसात ते आमच्याच कुटुंबाचे म्हणले बरी देखून तांकांय हांगासर हजर आसल्याक आनी हर एका आमच्या कार्याक उत्तेजन दिवन तांची सेवा दिल्ल्याक तांचो उपकार बावडटां तशेंच उरलें काम फादर विल्फ्रेड करता पूण विल्फ्रेडाक थँक्स म्हणचें म्हजें काम जावन आसा तो म्हज्या पयलीं हांगा सुपिरियर जावन आसलो देखून ताकाच विचून काडला कशें उलयचें म्हणून ह्यांच्या बटी हांवें ताचें जावन शिकत जाय देखून फादर विल्फ्रेड तुमकांय देव बरें करूं तशेंच हांव उपकार बावडटां हांगा आमच्या कोवेंताच्या बोंतोनी ऑर कोवेंताक लागून सबार इन्स्टिट्यूशन आसात तशें म्हळ्यार ऑफिस आसात सेक्युरिटी आसा ताच्या उपरांत स्टुडियो आसा आनी तो काम करचे सक्कड आसात तांच्या आदारान आमचें काम सुलाभ जाता तांचोय हांव उपकार बावडटां आनीक प्रत्येक जाण तुमचो कुटुंबाच्या सोर सांद्यांचो आनीक तशेंच हांगा आमच्या मोगान आयिल्ल्या सोर सैऱ्यांचो सिस्तांचो हांव काळजान उपकार बावडटां तुमकां देव बरें करूं फादर चार्ल्स तुमचो नोईस मास्टर तांचें नांव कालें बरोबर गो म्हणल्या पळय तुमकां फ्रांसीस गे ताका सोमा दिसतालें गे सोमा दिसतालें गे ताणें सांगलें सोमा बरोबर गो म्हणून जावं 4 दोळे गे 4 दोळे पळयले बरोबर गो म्हणून वेरी गूड फादर चार्ल्स आज
कार्मेलीस जावन 50 वर्सां पूण फकत 11 वर्सां जाल्लीं तो कार्मेलीस जावन आनी तो म्हज्या घरा पावल्लो 1982 May 14th टू बी एक्झॅक्ट त्या दीस तो म्हज्या घरा आयिल्ले वरवीं आज हांव कार्मेलीस जालां हांव पाद्र्याप जावंक सोदतालो कोणसो म्हणून गुंतनासलो कार्मेलीस पाद्र्याप आयलो हांव कार्मेलीस जालो आनी तांचे सांगाता तो ताची 11 वर्सां जाल्लीं अंगण्यो जावन प्रोफेशन जावन आनी फकत 3 म्हयने जाल्ले एकलो ब्रदर आसलो आनी तो फादर आर्ची ते दोग जाण सांगाता म्हज्या घरा आयिल्ले ताचे उपरांत हांगा वोकेशनल म्हाका येता आसतना हांवें फादर जो टावरो डिरेक्टर जावन आसलो फादर चार्ल्सान केल्लें काम जास्ती फावटी म्हाका करूंक पडलें तो वोकेशनल प्रमोटर जावन आसलो म्हाका वोकेशनल प्रमोटर जावनचें भाग मेळ्ळें तो फिलॉसॉफी मास्टर जावन आसलो हांव फिलॉसॉफी मास्टर जालो थंयसर हांगा हांव पयलें सुपिरियर जालो हांव गेल्लो तो म्हज्या शहरार तो येवन बसलो भायर एक तुटनातलो बांद आसा आमचे मदें फादर चार्ल्स तुमच्या राजान म्हजो उडास दवरा आनी कितें सांगचें मस्तू आसा पूण उणें करचें पडटा कित्याक वेळ जावन आयलो मोगाचें न्हू आतां एक विशेश गणीत हांगासर घडतलें आनी थँक्यू म्हणून सांगल्यार तुमी येदोळ पळोवन येतले या पळयलें आसतलें पूण हांगासर ह्या रंगमंचेर अशें घडोवंक ना जेजूचें पोर निमाणें जेवण जालें पास्क जेवण जालें आनी थंयसर सकाळीं जेजूच्या हाद्याक लागून बसून जेजू कोण मोगासो म्हणलें विचारूंक जाय आसलें भोवशा आज ह्या त्यागा पैकी सुम्याक कोण मोगासो Who is the most beloved of the Lord among these three? तें एक यक्षगाना रुपार हांगासर ह्या वेदीचेर आतां घडतलें दाखयतलें आनी हाचे सुंकान हातीक घेतलां फादर ऑलविन सिक्वेरा हाणें म्हळ्यार त्याच्या आश दिवपाच्या आमच्या तरण्या मोरण्या ब्रदरांक सांगाता घेवन 3.5 वरांचेर हांगासर एक आर्टिस्ट येजय आसलो तांकां मेकअप करूंक फोन केल्यार ताचे फोन स्विच ऑफ तो सगळो कालू बुलो जालो फादर ऑलवेन पूण देवान कोणायकी एका दुसऱ्या एकल्याक फावो केलो आनी तो हांगासर कार्य सुरू जावच्या 15 या 20 मिनटां आदी हांगा पावलो हे गाजा पद्द आपलो मनीस येवना दुसरो खंय तांगे एकलो आयलो आनी तांकां सोबीत सजयला आनी नेटयला आनी ते आमचे तरणाटे भितर फकत 16 मिनटां 16 मिनिट्स यक्षगाना सोम्याक कोण मोगाचो ह्या तेगा पैकी आनी ते आमी बऱ्या तरेन पळोवचें आनी त्या उपरांत तीर्प तुमचें ऑडियन्स पोल मागीर जायत गी सो आय रिक्वेस्ट द डिग्नेटरीज टू प्लीज keep the stage free for a nice variety entertainment that's only for 16 minutes typically Carnatic style yakshagana. उंचायेक तुका चडोंक जाय जाल्यार तर गुंडायेक तूं देव लिपय तुजें बरेंपण लांब काळ हांगा तुका रावोंक जाय जाल्यार खिरय तुजें जिवीत सेवेत तुकाच तुजी विसर पडोवन दी सर्गाक वचूंक जाय जाल्यार येमकोण हांगाचें सर्ग कर हांगाच तुजो संतोष हांगाच तुजो संतोष आपोस्तलांचो मुखेली सर्ग राजाच्यो चावयो म्हाका सोम्यान दिल्यात देखून हांव सोम्याक मोगाचो हांवच
सर्व प्रास मोगाचो हांव कोण म्हणून तुका कळ्ळें मू तुवें सांगल्यार न्ही कळचें ह्यो सामयो पळयतना तुका कळोंक ना गे त्यो कुंकडा गुडाच्यो गे सावयो ना ना त्यो सर्गराजाच्यो सावयो त्यो सोम्यान म्हाका दिल्ल्यो हा हे म्हजे पांय पळय तवळ तुका कळटलें हांव कोण म्हण अरे सायबा सगळ्यांचे पांय तशेंच आसतात तुज्या पांयांनी कितें विशेष आसा हा विशेष आसा ते पांय सोबीत कित्याक ते सोम्यान दुल्ले हो तशें गी पूण सोम्यान बारांचेय पांय दुल्ले न्ही आसूं ते आसूं हे हात पळय हे हात पळयतना तुका कळटलें हांव कोण म्हूण येब्बे गलीज सॅनिटायज केल्याय मू गलीज आसल्ल्यांक सकड गलीज दिसता हे हात नितळ कित्याक हे हात सोम्यान धरले हांव दर्यांत बुडतना ताणें म्हाका धਰਨ वयर उखललें सोम्यान आपडलेले हे हात पवित्र हो तर तूं पेद्रू आसा जे तो गालिलियागार वय हांव पेद्रू पूण गलेल्यागार न्ही सिद्धा कट्टेगार हांव पेद्रू सिद्धा कट्टेगार तर सोम्यान तुका मासली पाखतना आपयलें नेंगी ना ना म्हाका सोम्यान माडयेचीं पोपळां काडतना आपयलें भोव बरें तर तुवें कितें म्हणचें हांवें म्हणचें इतलेंच हांव सोम्याच्या मोगाचो सगळ्यांच्या की चड सोम्यान म्हजो मोग केल्लो हांव आपोस्तलांचो मुखेली म्हाका सोम्यान व्हडली जबाबदारी दिल्या देखून हांव सकडा वरन व्हरतो बरें बरें मातसो राव वो थंय आनेकलो येवनसो दिसता ताका विचारया तो कितें म्हणटा पळया हांगाच येवनच्या बरें दिसता हांव पावलो जंतिलांचो आपोस्तेल संवसाराच्या कोणशा कोणशाक सोम्यान म्हाका धाडला धमास्काचे वाटेर म्हाका ताणें विंचलो देखून हांव मोगाचो सर्वां प्रासड मोगाचो तर तूं तारसाचो पावलो वय मू आं वय हांव पावलो पूण तार्साचो न्हय बोंदेलचो पावलो हांव जेंतिलांचो आपोस्तल हो तूं बोंदेलचो पावलो तर जावं तर दामास्काच्या वाटेर तूं सोम्याक भेटलोय नेंगी ना ना हांव काद्री पार्काच्या वाटेर आसतना सोमी म्हाका दिश्टी पडलो आनी म्हज्या दोळ्यांतली ताणें खवळां काडली ओ तशें तूं सोम्याचो शीत जालोय हें सांग तुज्या हातांत काले तें पाका बरें दिसता हेंगी ही लिखणी हांवें बरोवंक वापरची साहेत हे लिखणेन हांवें पोवीस सभेक पत्रां बरयल्यां सर्कुलरां धाडल्यात सिस्टरांची कॉन्स्टिट्युशनां बरयल्यात येदोळो 13 पत्रां बरयल्या
आनी आतां रिटायर्ड जावच्या विशयान चिंतला. मुखार जीवन चरित्र बरोवचें म्हणून चिंतला. हळे सायबा, पत्रां कोणी बरयतात तातूं कितें व्हडलें आसा? ताच्या भायर कांय कोणी केला हेंगी तुवें? केला सोम्या खातीर मस्तू केला. हाच्या किसड हांव वाव उरला. लेख नातले मार हांवें खेल्यात. कितलेशे फावटी मोरून हांव वाचला. 3 फावटी म्हजें तारू फुटला. एक दीस आनी एक रात हांव दर्या उदकांत उरला. पोरू कोवीड जावन देवशीन वचून येवशीन आयला. बरें, तुका आमचें अभिनंदन. तर तुवें कितें आखरेक म्हणचें? हा, आखरेक म्हणचें इतलेंच. हांवूच सोम्याक मोगासो. ताच्या अपरिमीत मोगान ना फावो जाल्ल्या म्हाका ताणें विंचून काडलो. जायत. तर आतां तुजें पेंपारें चिक्की रावय. हळे, वो थंय आनेकलो आयिल्ल्या बरें दिसता. तो कितें सांगूंक आशिता तें पळोवया. तूं चिक्केशे बगलेन राव. हांव जुवांव सोम्याच्या मोगाचो आपोस्तर. निमाण्या जेवणार सोम्याच्या हृदयार मातें तेंकलो. सोम्याची काळजावडी आयकालो. खुर्सा मुळी उबो रावलो. देखून हांव मोगाचो सर्वा प्रासड मोगाचो. हो, तूं तर जुवांव. खंयचो जुवांव? अरण्यांतलो की नाडांतलो? वय, हांव जुवांव. अरण्यांतलोय न्हय, नाडांतलोय न्हय. हांव गुडया वयलो. कार्मेल गुडया लागशिल्लो. हांगाच ग्रोट्ट्या लागीं म्हजें घर. तर तूं जाकारीचो पुती न्हय, झेबेदेवाचोय पुती न्हय. तर तूं कोणाचो पूत? हांव देवादीन विल्यम लुद्रिगाचो पूत. म्हजे भाव आनी भयण हेनेन शेजार आसात. शाबास विल्यमाच्या पुता, गुड्या वयल्या जुवांवा. तर तुकाय सोम्यान आपयल्लें म्हणचें तुवें? वय, खंडीत जावं. सोम्यानच म्हाका आपयल्लें. गलेलियाच्या करावळेर झाडां दुताना न्हय, बगार कार्मेल गोड्यार आंब्याच्या तोरांक फातर मारतना. बरें, तें आसूं. तर तुवें म्हणचें तुंय सोम्याक मोगाचो म्हूण. हांव जेजूक मोगासो न्हय, हांव ताका भोव मोगासो. तें तूं कशें सांगताय? पळय, हे सगळे गांव भोंवतात. हांव घराच आसतां. हांच्या मदल्या एकल्यान जेजूक नाकारलें. दुसऱ्यान जेजूक धक दिलें. पूण हांव मात्र सोम्याक लागीं आसलो. निमाण्या जेवणार जेजूच्या हृदयार हांवें तकली दवरली. ताच्या काळजाची उडी हांवें पारखिली. सर्व अपोस्तलां पैकी पयले हांव फोंडा कडेन पावल्लो. जेजूच्या काळजाचे गुंडाळेचे मिस्तेर ताणें म्हाका कळीत केल्यात. आतां म्हजो इल्लोसो पाय दुखुटला. देखून पाटमोस वेपांत हांव उगडापणाचो ग्रंथ बरोवन आसा. एका उतरान सांगचें तर हांव जेजूक मोगासो, भोव मोगासो. हांव
सर्वांचो सेवक तुमचो गुलाम जालो तुमचे पाय धुल्लो तुमचे खातीर कुर्साचे अकमानाचे मरण मेलो हांव तो खालतो आनी भोळो मुजेच बरी तुमी जावचे रावया रावया कळून आयलो म्हाका तुमच्या मनांतलो हुस्को तुमच्या मदें कोण म्हज्या मोगाचो म्हूण न्हय पळया भुरग्यानो एका आवयक कशी सर्व तिजी भुरगीं मोगाची तशें तुमी सगळां म्हाका मोगाची जावन आसात म्हाका एकलो चड मोगाचो दुसरो उण्या मोगाचो म्हूण कांय ना बागेंत विविध फुलां आसात थोडीं धाकटीं थोडीं व्हड थोडीं दिसाक फुलतात थोडीं रातीक ती सकड फुल्ल्यार मात्र बागेक सोबाय तुमी फुलाचे परमळाचे आनी अशें तुमचो सुगंध संवसाराक दिचे म्हाका सकड फुलां जाय ती सकड सोबीत बरें तुमी म्हज्या खातीर जायतें केलां म्हूण तुमी म्हणटात तर एक सवाल तुमकां विचारूं विचार सोम्या तर दाखया म्हाका तुमच्या कुडीर आसले गाय बरें म्हाका दाखोवचे तसले गाय तुमच्या कुडीर नांत जावंक पुरो पूण म्हजे लागीं आसात पळया म्हजे गाय येया आपडा म्हजे तितलें तुमी खंडीत करूंक ना देवाच्या राजा खातीर वैमू तुमी म्हाका मोगाचे कित्याक म्हज्या बापाक तुमी मोगाचे तुमी व्हड व्हड कामां केल्यात म्हणून न्हय उडास्त वरा तुमी कितले सत्यवंत आसल्यात तितलेच तुमी अस्कत आसल्यात ते आसो अनेक पावटी उलोवया बरें हांव वेतां तुमकां आनीक पावटी मेळटा शांती तुमकां उंचायेक तुका चडोवंक जाय जाल्यार तर गुंडायेक तूं देव लिपय तुजें बरेंपण लांब काळ हांगा तुका रावोंक जाय जाल्यार खिरय तुजें जिवीत सेवेन तुकाच तुजी विसर पडोवंक दी सर्गाक वचूंक जाय जाल्यार येमकोण हांगाचें सर्ग कर हांगाच तुजो संतोष सोद हांगाच तुजो संतोष सोद Hello, you have kept the best wine till the end. Tunga Boktagi, Nizaun, this has stolen the show. Please give them a big round of applause. Daya karna hangasar kalakara hangasrauje Bhagavata Chande sakran hangasrauje hangayoche. Daya karna please come up, please come up. This is something unique. This needs to be acknowledged and really applauded.
these are PUC students who are really busy with their studies now with all these COVID restrictions, final exams, this and that, nothing is certain. And so they have spared their time really at the last moment. And the person behind all this, with every time he comes out with something unique, something different, he is specially gifted. जावं संगीतांत, जावं बरोवच्यांत कविता आनी कितें लेखनां कुच्चुल्यो आनी सप्ता गोंदळ हाजें सगळें केलां बाप ऑलवेज सुकवेरा कार्मेले दया करून तुमी ही वेदीचेर एक जाय ताका केदाळे मुखार पडोवंक नाका लो बी घालूंक ना कोण्णे पडोवचें नाका म्हणून पूण पॅन्ट आनी शर्ट घाला आवडना I'm really proud of you and all of us are proud of you Father always 2 वर्सां आदी फार सिरियल असो जिब्र सांगा म्हाका फार सिरियल कोर म्हणून अपूर्बाचे कावन कंपोज करून he had stolen the show and today with this unique ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ म्हणटात तशें यक्षगान तें कार्मेल हांवें सांगचें जाल्यार हें बरें करून रेकॉर्ड करून केलां आसतलें कार्मेल किरण युट्यूबाचेर घाल्यार it would be really great. Father Stephen Lobo, all the best to you. I request one of the jubilees, Father Charles Serrao, to please come and give a bouquet of flowers to Father Alvin, and that is a credit to all the artists this evening. Sakkana chanavan Father Alvin ak fulantura zosanman. Hats out to you, Father Alvin, and all the brothers. Really well done. Carmel Yakshagana Mandali. Thank you. Good. आणि एक जोरान ताळयो दिवया तांकां थँक्यू सो मच बरें हांगासर कार्य आखे जावन आयलें आनी जायत्या जाणांचे उपकार आमी बावडले पूण लेट अस डू द फॉर्मॅलिटी आयच्या लिथूचें कार्य संगीत हें सगळें हांगाच्या प्रादिनी तशें ब्रदरांनी मांडून हाडलां आनी सांगात हांगासर हें कार्य सुरू जाता आसतना अपूर्बायचो स्वागत नृत्य केला फादर चार्ल्सच्या कुटुंबाच्या सान्यांनी आनी त्या उपरांत फादर लॅन्से ह्या कोयंताच्या वडिलाचो सहाय्यक जावन हांगासर ह्या कार्याचो सगळे मंडळाचे जबाबदारी ताणें घेतली आसा आनी सगळ्यांक स्वागत मागुल्लो सांगत आसा फादर ऑलवेन सिक्वेरा हे अपूर्बाचें यक्षगान हांगासर केल्लें मातनें वडोलो केल्लें विशींग सॉंग तें कंपोज करून ब्रदरांक तरबेती दिवन तयार केल्लें तांकां तशेंच तत्वशास्त्रच्या ब्रदर्सांक आशा दिवपाच्या ब्रदर्सांक अपूर्बाचो स्टोस टू फादर लॉरन्स डिमेलो हांणी दिलो तांकां फादर प्रोविशनान ह्या सगळ्या कार्याची जबाबदारी घेवन हे सगळी मंडळ करून आमकां आमंत्रण दिवन बऱ्या तरेन उलोवन ह्या जुबिलेकारांक सन्मान केला त्या उपरांत फादर डेफिनेटर इट वॉज really golden. Your presence was really golden for the Golden Jubilee. Once again, really sincere appreciation and thanks to you for stealing some time for us and for the province and speaking good of us. त्या उपरांत Father Charles, Father Joe, आमचे जुबिlee वगैरे हे सगळें तुमी केलां आनी ह्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना सगळ्यांची नांवां पटापटा केल्या हांवें कित्याक लांबोवंक नाका हे सगळें हांगासर घडोवंक अपूर्बायचे मंडळ केल्या लोबो एरेंजर्स आमचो मालाक आमचो ऑलवेन लोबो एरेंजर्स ताणें ही स्टेज एरेंज शमियाना ताच्या उपरांत क्रिस्टीन सावंड दिला क्रिस्टी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी बॅन्स इलेक्ट्रिकल्सान 20 दिल्या आनी तशेंच उरली चेअरांची मंडळ ताणींच केल्ली लोबो एरेंजर्सांनी आनी अपूर्बाचें जेवण तयार केलां लोबो एरेंजर्सांचो भाऊ ऑलिसो भाऊ न्यू पीएल केटरर्स एम आय रायट न्यू पीएल केटरर्स तांणी जेवणाची मंडळ केल्या ह्या सर्वांक आमी आभारी आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या वेपार वहिवाटांत तुमकां बरें जावं दी म्हूण हांव मागतां तर आनी गळे कित्याक आनी आसचें एकच काम खंयचें तें सायन मात करता सांगूंक कोण नाका पूण फादर लॉरन्स सांगलें हांगासर जेवंक म्हणून वय टू टॉप इट ऑल कॅप इट ऑल नाव कम्स द जुबली मील सो देखून ह्या जेवणाचेर देवाचो आदार मागोवंक आमच्या सर्वांच्या नांवान हांव आपोवण दितां एक नवें तोंड वन न्यू फेस नवें न्हय कार्मेल गुड्याची वळख आनी झळक तो वळच्या ब्रदरान दिल्ली आसा भाऊ डॉमिनिक भाऊ जॉन मोनीज आनी तांचे सांगाता भाऊ रुडॉल्फ म्हणून आतां बाप रुडॉल्फ कॅनडांत थंयसर वावर दिवन आमच्या प्रांत्याक तसो मोठो सहकार दिवन आसा आनी तो आतां आमच्या रशिवन्या कम्युनिटीन थोडो तेंप वस्ती करना आसा तो फुडें येवन आनी ताणें मागण्या विशयां सुद्दां आनी 30 बूक बरयल्यात आनी तो भोवशा जोगतो व्यक्ती आज ह्या जेवणाचेर एक मागणें म्हणून ते आमच्या सर्वांच्या नांवी फादर रुडॉल्फ जेवणाचेर मागणें म्हणटा मागणें शिकयता आमी सर्वांनी एक कडेन उबें रावचें प्लीज स्टँड फॉर द ग्रेस बिफोर द मिल्स बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्गींच्या बापा ह्या भोव सोबीत सांजेर आमी हांगासर जमल्या तुका अर्गां दिवंक देव तेंपलांत
आमी आत्मीक भेटोवन येवकरिस्त भेटोवन आमच्या आत्म्याक तुवें तुज्या जेवणा मुखांत्र दादोशी केली. कशें तूं ह्या संवसारांत आसतना सबार जाणांच्या घरा वचून जेवण जेवन तांच्या जिवितांत तुवें उजवाड हाडलोय. आज येथे एक भाव, आमचे कर्मेलीत भाव बंगरळ्या उत्सवांत पात्र घेवन आसात. तांचे 50 वर्सांचे जिवीत कर्मेलीत बेसान जिवन तांणी आमकां समेस्तांक एक बरी वाट दाखयल्या आनी तशेंच हजारो लोकांक तुजी बरी खबर परगट केल्या. तांकां तूं आनीकय चड लांब आवक दी. तांच्या जिवितांत बेसांव घालन तांच्या जिवितांत आनीकय चड आनी चड कामां तुज्या राजा खातीर तांणी करूंक तांकां आदार दी. आज तांणी मोगान आमकां समेस्तांक कुटुंबाच्यांक इश्टांक आनी तशेंच आमकां सैऱ्या दैऱ्यांक हांगासर ह्या जेवणांत वांटेली जावन तांच्या संतोशांत भाग घेवंक तुवें आमकां आपोवणें दिल्या. त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता आनी ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण जेवन आमी समेस्त तुज्या राजा खातीर वावर करूंक आनी तशेंच तुजी बरी खबर सगळ्यांनी परगट करूंक तूं आमकां आदार दी. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. सो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां आमकां गोज आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान. सर्वेस्पोर तुमचे सुवाय आसूं. सरपदीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आनी ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Thank you, Father Rudolph Valerian D'Souza. Thanks also to Carmel Studio, Father Stephen Lobo. तुम्ही सुंगान हातीन घेवन व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी बरी केल्या. सांगत दिला शानी बंटवळ तो काय देव बरें करूं. कोणाक सोडल्यान जाला माफ करा. हांवें लिस्ट हाडून ना उडा सायले प्रमाणे देव बरें करूं. तुमकां सर्वांक ह्या कार्यांत वांटेल जाल्ल्यान देव बरें करूं. अपूर्बाचें रुचीक रंदप न्यू PL केटर्सांची जावन आसा. 2 कावंटरां म्हाका दिसतात, 2 की 3 आसात की म्हाका गुर्तान 2 दिसतात. 2 आसात. दया करून वचून तुमी जेवण घेवचें आनी थंयसर आनी काल दिसता भोवशा आयस्क्रीम उदक आनी सगळें आसा. जें कितें हांगा मांडून दवरलां तें तुमकां. प्लीज एन्जॉय द मील. हॅव अ गूड एपिटायट.